आळे पुता 2025 जुबले वर्साक येदोळुसू तयारायची सुरवात जाल्या. ह्या वर्सा क्रिसमस फेस्त गद्दळेन आचरण करी जाय पुता. मम्मी, आमी क्रिसमस फेस्ताक तयाराय करचे तर क्रिसमस ट्री कित्या आमी सोबोवचे? ह्या रुकार जायत्यो संगती उमकाळयल्यात, पूण बेलून, रिबन्स, मोबायल हे सगळे ह्या रुकार उमकाळयल्यार आनी सोबीत दिसात न्ही मम्मी? आळे पोता, हर एक संगती आनी तुवें सांगलेल्यो वस्तू ह्या रुखाक सोबाय दिता. पूण क्रिसमस फेस्ता वेळार क्रिसमस ट्रीचेर वापरच्यो क्रिसमस फेस्ताक संबंद जाल्ल्यो संगती बाळका जेजूचो वर्तो संदेश आमकां दितात. आतां हांव तुका ह्या स संगतीचो विवार दितां. जायत गी पुता? जायत पप्पा. क्रिसमस रूख वा क्रिसमस ट्री पाचवो रूख जिविताचो संकेत. क्रिसमस ट्री म्हणून नावाडलेलो रूख वर्सभर पाचवो आसून लोकांक बरवशाचो संकेत दिता. जेजूच्या काळार हे सगळ्यान पळोवंक मेळटले. कठीण हिवा मदें वेगान वाडसो हो पाचवो रूख नवे जिवीत आनी लोकां थंय आसचो बरवसो दाखोवन दिता. बाळोक जेजू नव्या जिविताचो संकेत आनी दैवीक जिवीत आमकां दिता म्हणलें स्पश्ट जाता. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतोंच्या मापान तें मेळो म्हणली सांजू हांवच्या वांजेलांतलीं उतरां हो रूख आमकां उगडासाक हाडटा. ಬಾನಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಯು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಾನಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಯು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಅರಳುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಡೋಣ, ಕೊಂಡಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ದೇವನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಬಾನಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಯು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಾನಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಯು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. नेकेत्र नताला फेस्ताच्या संदर्भार घरांनी मार्गादेगेनी वीज दिव्यांनी परजळची क्रिसमस नेकेत्रां वा क्रिसमस रुखाच्या ताळवेर सोभयलेली
नेकेत्रां पळोवंक मेळचे सहज. नेकेत्र आमकां आकर्शीत करच्या वस्तू पैकी एक प्रमुख हातेर. नेकेत्र उजवाडाचो आनी संतोषाचो संकेत. नेकेत्र पुरातन काळार प्रमुख संदेश दिवचे एक हातेर कशें पिंतरायला. जेजूच्या जल्मा संदर्भार उदेंतीच्या मळबार उदेल्ले नेकेत्र ह्या संवसारांत एक महान व्यक्ती जल्मला म्हणलो संदेश उदेंतीच्या तेगा रायाक मेळ्ळो. जेजू जल्मोवच्या 5 वर्सां पयलें लामानाच्या सामुवेलान एक प्रकाश भरीत नेकेत्र दिश्टीक पडटले म्हूण जेजूच्या जल्मा संदर्भी दिश्टीक पडच्या खुणा विशीं प्रवाद केल्लो. त्या नेकेत्रान तेगा रायांक जेजू सरशी आपोवन हाडलें. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणली जेजूची उतरां. हे नेकेत्र जेजू संवसाराचो नीज उजवाड आनी आमकांय त्या उजवाडान चलोवंक आनी त्या तेगा राया बरी जेजूक भेटूंक आपोवणें दिता. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಶತಕ ತಾವನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ काळाचो संदेश पासारूंक गांठ मारतले. गांठ जेजूच्या जल्माची बरी खबर परगट करचो एक गुर्त. घंटीचो आवाज आमच्या गामान एका विशेष संगतीतय केंद्रीकृत करता आनी ताचो महत्व समजून घेवंक आपोवणें दिता. जेजूच्या जल्मा संदर्भार सर्गार घंटीच्या आवाजान आंजबडव्यांनी देवाक महिमा दिवन महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशाक संवसारी म्हणलें गीत गायलें. क्रिस्मसाच्या मिसा वेळार महिमा देवाक म्हणलें गीत गायतना इगर्जेच्यो घंटी वाजतात आनी ह्या मधुर आवाजा मदें जेजूचो जल्म आमी परगटाव. आमचें जिवीत घंटी परी जेजूच्या जल्माचो संदेश पासारचें हातेर जावं. निसरी मपा निसरी
दिवे आनी वाती. नातालां फेस्ता वेळार आमकां विशेश रितीन हर एक कडेन आमकां पळोवंक मेळचे विविध नमुन्याचे दिवे आनी वाती. आंगणांत, घरांत, गर्दनाच्या गोट्यांत, मार्गार, झाडार आनी रुखांनी आमकां विविध रंगाचे दिवे पळोवंक मेळटात. नातालां फेस्ताची सबार आचरणां उगडासान दवरच्या ह्या संस्कृतेन दिवे प्रमुख स्थान घेतात. 20 दिवे येवच्या पयलें वातींनी क्रिसमस रूख सजयतले म्हणलें तुमकां कळीत आसा. हे सगळे दिवे उजवाडाचे उगम जाल्ल्या आमच्या प्रकाशभरीत तारोक जेजूक सरी केल्यात. जेजू संवसाराचो उजवाड म्हूण क्रिसमस दिवे आमकां कळयतात. हेरांच्या जिवितांत आमी उजवाड जावंक आनी हेरांक क्रिस्ताशी हाडूंक वावुरच्याक हे दिवे आमकां आदार जावंक दीत. संप्रदायाप्रमाणे निरंतर 5वे उर्च्या होली वा पायन रुखाच्या फांट्यातावन रीद तयार करताले. रिदाची वृत्ताकार ससनाच्या जिन्येची निशाणी. ही रीद घरच्या जनेलार, दारवंतार वा क्रिसमस ट्रेचेर उमकळयतले. क्रिसमस काळाचो संभ्रम आचरण करूंक आनी ह्या मुखांत आमची कुटुंबां जेजूच्या जल्माच्या संतोषान आनी समाधानान भरतात म्हणलो आपुरबायेची पातयेनी क्रिसमसाचो रीत जिवाळ करता. क्रिसमस फेस्त एकामेका लागीं अडोवंक घेवचो काळ. जेजूची भेट करूंक आयिल्ल्या त्या गारायांचो उगडास आसा. तांणी अर्पिल्ल्यो कानिको भांगार, दूंप आनी रक्तांबोळ. पूण बाळोक जेजू सगळ्या कानिकां पैकी देवा बापान आमकां दिल्ली उत्तीम कानीक. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ही देवाची वर्ती कानीक. संप्रदायाप्रमाणे क्रिसमस फेस्ताच्या संदर्भात मोगाच्या व्यक्तींनी हाडलेली विविध कानिको क्रिसमस रुखाच्या भोंवतणी दवरतले आनी कुटुंबाची सांगाता मेळोवंक फेस्ताच्या दिसा उक्ते करून एकामेका वांटून घेतले. ह्या वर्सा क्रिसमसाच्या दिसा तुमकां मेळिल्ल्यो कानिको तुमी उक्त्यो करतना आमचो सोडूनदारच देवान आमकां दिल्ली वर्ती कानीक म्हणलें विसरा नाकात.
बोडवे जेजूच्या जल्माक आनी आंज बोडव्यांक लागशिल्लो संबंद आसा. गब्रियल बोडव्यान जेजूच्या जल्माची बरी खबर हाडली तर जेजू जल्मातना सरकार आंज बोडव्यांचें गायन देवाची महिमा वर्णूंक लागले. आंज बोडवे देवाची बरी खबर हाडूंक मनशांक राखूंक आनी बरी जिणी जियोंक प्रेरण. आमचो राखून बोडवो देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. जेजूच्या जल्मा वेळार आंज बोडवे हर एक कडेन आमकां झळकतात देखून गर्दना गोट्यांत वा क्रिस्मस रुखार तांचे हजीरपण दाखयतात. आंज बोडवे आमकां बरी आनी नितळ जिणी जियोंक प्रेरण. पप्पा क्रिसमस फेस्ता वेळार सांता क्लॉस येताने. ह्या पावटी सांता क्लॉस येना गी. कोण तो पप्पा? फेस्ता वेळार ताणे येवचे कित्याक? आले पुता, सांता क्लॉस एक देवोत मनीस. तो एक वर्तो सांत. ताचे विशीं हांव तुका आतां सांगता. आयक, जायत गे. जायत पप्पा. क्रिसमस फेस्त लागीं आयलें. ह्या वर्सा साद्या रितीन तरी भोव अर्थाबरीत रितीन फेस्त आचरण करी जाय. वय पप्पा, फेस्त आमी आचारान करी जाय. हो, कितें जॉय ह्या वेळार हांगा पावलाय? कांयपणी बरी खबर आसा गी. हांव क्रिसमस फेस्ताक म्हूण गल्फ वतावन आयला. मात्र ह्या वर्सा एक खाजर जायचे म्हूण एक आलोचन आसा. देखून खंयपणी म्हाका पसंद जाल्लें चेडूं आसात गी म्हूण सोदून आसा. सांगले परी तुका तेगा सोबीत दुओ आसात म्हूण आयकलें. तांतलें एकलेंपणी म्हाका मेळत गी. चेडवाक खाजर करून दिवच्याक म्हजे कांय समस्या नात. पूण म्हजे लागीं दोत आनी भांगर दिवन खाजर करची तितली शाती ना. दोत नासतना खाजर जाता जाल्यार म्हज्या दिवेक तुका खाजर करून दिता. तशें जायना अंतोनामा. दोत आनी भांगर नातल्यार चेडूं कोणाक जाय? हें कांय जावचें बरें दिसना. जायत, हांव वेतां. म्हाका दुसऱ्या कडेन सोबीत चेडूं आनी दोत मेळटली. कितें करचें पुता? दोत दिवन खाजर करूंक म्हाका धांक ना. हांव कितें करूं? कशेंय जावं भुरग्यानो, फुडें कितें राखून आसा तशें आमी जियोंक प्रयत्न करया. कितें अंतोनामा बारीक कंतीन आसाय? कितें जालें? कितें म्हूण सांगचें सायबानो? म्हाका प्रायेक पावली तेका चेडूं आसात. तांकां खाजर करूंक म्हजे लागीं धांक ना. आज सकाळीं एक तरणाटो सरीक पळोवंक म्हूण आयिल्लो. दोत ना म्हणल्या खातीर खाजर नाका म्हूण सलतस रावलो. हांव कितें करूं? अंतोनामा, तूं कांय खंत करिनाका. भुरग्यांच्या सगळ्या खाजराचो खर्च हांव पळयता. धर, हातून पयशे आसात. हे खाजराच्या खर्चाक वापर. तुजे लागचे पयशे घेतल्यार म्हाका फारीक करूंक साध्य जावचें ना. हेरांचे रीण दवरून कशें हांवें म्हज्या भुरग्यांचे खाजर काडचे? ते शिवाय
ह्या भुरग्यांक दिवंक म्हजे लागीं भांगार ना. तुज्या उदार मनाक देव बरें करूं. आमी या पुता. ह्या दुबळ्या कुटुंबाक कशेंपणी हांवें कुमो करी जाय. आज राती वचून तांच्या पोत्यांत एक भांगाराचें नाणें हांव घालता. हे तांकां उपकाराक पडात. पप्पा कितें गे अजब घडलां. म्हज्या बॅगान भांगाराचें नाणें आसा. म्हज्याय बॅगांत भांगाराचें नाणें आसा. म्हज्याय बॅगांत भांगाराचें नाणें आसा. कितें अजाप हें? बहुशा काल आमच्या घरा आयिल्लो सायब देवोत मनीस म्हूण दिसता. हाचे मरिफात हें अजाप जालां. ह्या देवोत मनशा मुखांत आमकां काजार करूंक कुमो केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया. वय मगाचें न्हू. बिस्प सांत निकोलस, सांता क्लॉस आनी काणिको हे सगळें ह्या गडितांत आटापून आसा. क्रिस्मसाच्या वेळार येवचो सांता क्लॉस गरजेवंतांक गुठान कुमो करचो व्हरतो सांत म्हणलें आमी केदींच विसरनाये. हेरांक कुमो करूंक तो आमकां प्रेरण जावं. मम्मा, ह्या क्रिसमस ट्रीचो नीज अर्थ आज म्हाका कळीत जालो. हातून आसलेल्यो जायत्यो संगती जेजूच्या जल्माचो संदेश दितात न्ही. वय पुता, हो क्रिसमस ट्री एक संकेत मात्र. जेजूच्या जल्माचो संदेश हो रूख हाडून येता. पूण बाळक जेजू देवाचो पूत आमच्या काळजांत जल्माल्यार मात्र ह्या क्रिसमस ट्रीन दिवचो संदेश अर्थाभरीत जाता. तर ह्या क्रिसमसाच्या वेळार जेजू आमच्या काळजांत जल्मोवन दी. सर्वांक नतला फेस्ताचे उल्हास. Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God.